पेडण्यांत चडशा लोकांचें नुकसान जाल्लें. हालींच गोंय सरकारान थळाव्या कांय लोकांक नुकसान भरपाई दिवपाक सुरवात केल्ली आनी उरिल्ल्यांक धनादेशाची रक्कम तांच्या बँकेच्या खात्यांत घालपाचें जाहीर केल्लें. सरकारी सोपस्कर पुराय जाता म्हळ्यार खूब वेळ लागतलो. तशेंच चवथ आशिल्ल्यान लोकांक आर्थीक निधीची गरज आसता म्हूण गोंय सरकारान 50,000 रुपया मेरेन आर्थीक निधीचें वांटप शुक्रारा दीस केलां. पेडण्यांत जाल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक गोंय राज्याचे दोगय उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार आनी बाबू कवळेकार हजर आसले. ही मदत व्हडली न्ही, मदत म्हणून ती आमकां जाता तितले आमी प्रयत्न केले, तेणेय प्रयत्न केले चडांत चड टक्के दिवपाक. पण अश्यो मदती केन्नाच मेळनात फास्ट. पण हे सरकार, जे तुमचे सरकार, हे गोंयकारांचे सरकार आनी हर एक गरीबांतल्या गरीब मनशाक दिसपा जाय हें आपलें सरकार, की आपूण खंय त्रासान पडलो जाल्यार हें सरकार आमकां पळयतलें. त्या दृश्टिकोनान आमी कामां करत आहात. आनी ही मदत आज ताचे खातीर बेगींतल्यान बेगीन मेळिल्ली आसा. तेणें रात दीस काम केल्लें आसा. आनी तुमी जाणात पयसो म्हणटा तो बेश्टोच वचोंक मेळना. ताका फॉर्मेलिटीज आनी ताचे प्रोसिजर इतले आसतात आनी ते रात दीस बसून करून घेवपाचे पडटा. आनी तेणें चॅलेंज केली ना चवथी पयलींच दिवया. आनी आमच्या सीएमानूय हें केलें की घरां बिरां कोणाची डॅमेज जाले तांकांय चवथी पयलीं दिवया. तेणें आपले भितरल्यान दिलें, हेणें आपलें हें केलें काम. हांव तेजो उपकारी आहा. तेज्या खात्यांतल्यान हर एक ऑफिसर सगळे वावरले. जे पावसा लागून आनी त्याय धरणाचे गेटी ओपन केल्ले कारण पावस जावन उदक सोडप जाल्लें आनी तातूंत भितर शेतकारांची जी लुकसाण जाल्ली त्या लुकसाणाचे एक जाले उपरांत हांवें स्वता ह्या भागांनी विजीट केल्ली, पेडण्यां, बार्देस तशें बिचोली. आनी तेन्ना आमी शेतकऱ्यांक एक उतर दिवन गेल्लें, आश्वासन दिल्लें की चवथीच्या पयलीं आमी तांकां कितें तरी मदत करतले. ते सगळ्याक फॉर्मेलिटीज करपाक टायम खूब लागता, प्रत्येकाचें एनजीओ एप्लिकेशन सगळें स्कुटीन खूब लागता. पूण तरी देखून आमी उतर दिल्लें त्या प्रमाणे आयज आमी पयलीं टप्प्याक जे केळीची लागवड, जे केळीची लुकसाण जाल्ली ताका आमी 296 लोकांक 296 लोकांक आयज आमी मदत करतात. आनी 296 भितर 256 हे पेडणे गांवचे आसात तालुक्याचे आनी 40 जे आसात ते बिचोले गांवचे आसात तालुक्याचे आसात. केळीक आमी पयलीं दिवपाचें इतलेंच की केळीची जी पिकावळ जायी तांकां चवथीक लागून खुबशे लोकांक तेजेर अवलंबून आसत की तेमी ती पिकावळ केळी विकून तेगे चवथीचो खर्च जायी अशें काही शेतकऱ्यांनी आमकां तेन्ना उलोवन दाखयल्लें. भात म्हणटा तें मागीर मेळटा, सप्टेंबर ऑक्टोबरा नंतर पिकावळ जायी ती लुकसाण तांकां मेळटलीच. ते आमचे शेतकरी आधार निधी जो आसा तातूंतल्यान तांकां ते आमी दितले, ते आजून प्रोसेस चालू आसा. पूण चवथीच्या पयलीं कित्याक हांगा तेजो पुरुमेद म्हणल्यार चवथीचे लागून जे केळीची लागवड जायी तातूंतल्यान तांचो सण हो आमचो चवथीचो तो खंय तरी डिस्टर्ब जावचो न्ही. आनी ताका हे लॉस जाल्ले कारणान कितें हें असलें जें कितें घडटा तें कोणाच्या हाती आसना, सरकाराच्या हाती आसना म्हणटा अशें पावस येवप, पूर येवप आनी कितें जावप. तरी देखून सरकाराच्या वतीन तांकां आमी म्हणजे आमी हेल्प करूं शकतात. आनी आयज तो हेल्प आमी तांकां केल्लो आसा की तेंची चवथ बरी जावची. आनी हें सगळें करता आसतना आमकां सीएमाचो फूल सपोर्ट आमकां मेळिल्लो आसा की ताबडतोब हे खात्यांतले पयशे काडप आनी लोकांक डिस्ट्रिब्यूट करप हें खुबसो प्रोसिजर आसता आनी ते इतले शॉर्ट टायम शक्य नासलें. पूण हांवें जेन्ना सीएमा कडेन विनंती केली की आमकां एटलिस्ट केळींची जे लुकसाण जाल्लें आसा ही तरी आमी तांकां चवथी पयलीं दिवया. आनी त्या प्रमाणे सीएमान ताबडतोब मानून घेतलें आनी आपले रिलीफ फंडांतल्यान सीएम रिलीफ फंड जो आसता तातूंतल्यान तेणें आमकां 1 कोटीचो प्रोविजन केलो. आनी आयज लगभग 94 लाख आमी आयज वाडटा, 94 लॅक्स आयज डिस्ट्रिब्यूशन आमी करतात. ती केळीची लागवड जे लुकसाण जाल्ली तांकां सगळ्यांक आमी दितात. आणि एग्रीकल्चर जी आसा ती केन्ना सर जातली? जे बाकीचे शेत म्हणजे हे आसा पेडी म्हळ्यार शेत आसा किंवा बाकी इतर आसा तांकां हो प्रोसेस आमचो चालू आसा आनी तो आमचो शेतकरी आधार निधी जो आसा आमच्या खात्यांत तातूंतल्यान आमी तांकां दितले. मिनिमम अमावंट कितली आसा आनी मॅक्झिमम अमावंट? आतां आमी आयज दिला ते 50,000 सकल जे कोणाचें लुकसाण जालें तांकां फूल अमावंट दिला आनी 50,000 वयर कोणा आसा तांकां आमी 50,000 पर्यंत दिला. उरलेले आहा ते आमी तांच्या अकावंटाचेर ट्रान्सफर करता.